दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. सांजुआंवचे सुवार्थेंत जेजू आनी सामारियाचे स्त्रिये विशीं आमी वाचता. ती स्त्री जाकोबाच्या बाय लागीं उदक हाडूंक आयली. बांयच्या गटार तिका जेजू भेटलो. तांच्या मदें संवाद सुरू जालो. जेजून उदक विचारलें आनी क्रमेण जेजूच जिविताचें उदक म्हणून तिका स्पश्ट जालें. वाचलेल्या सोडवणदाराची वाट पळोवन आशिल्ल्या सामारियाच्या स्त्रियेक जेजू न्हयस जिविताचें उदक बगार बासयल्लो सोडवणदार म्हूण समजत आसतना तिका खूब संतोश जालो. ती तिच्या शहराक गेली. तिच्या बरोबर जेजूक भेटोवंक लोक आयलो. लोकांनी जेजूचें उतर आयकलें आनी तांकांय जेजू बासयल्लो सोडवणदार म्हूण स्पश्ट जालें. जेजू उपरांत त्या शहराक गेलो आनी अशें सुवार्ता प्रगट जाली. ते स्त्रिये बरें आमी जेजूक जिविताच्या उदकाक बासयलेल्या सोडवणदाराक भेटोवंक आमकां समेस्तांक हें घडीत प्रेरण जाता. सुरविल्ले जुदेव क्रिस्ती मुळांनी हे सामारियाच्या स्त्रिये विशीं थोडो विवार आसा. तिचें नांव पोतीना म्हणून आसा आनी तिच्या जिविता विशीं जेजूक भेटलेल्या विशीं आनी उपरांत कितें जालें त्या विशीं थोडो विवार आसा. तो विवार सुवार्थेच्या विवारा संगी गुंतोवन हो नाटक हे कार्यक्रम दिव्यवाणीन सादर केला. हे कार्यक्रम जेजूक वळखोवंक आनी ताका सोडवणदार म्हूण प्रगट करूंक आमकां आदार जावं. हे कार्यक्रम आसा करूंक मिनत घेतिल्ल्या श्री विनोद गंगोळ्ळी आनी अविनाशाक म्हजे प्रणाम. मुजें नांव पोतीना म्हळ्यार आकर्षक स्त्री. हें नांव म्हाका बरें सोबता. कित्याक म्हळ्यार हांव आकर्शीत जावन आसा आनी हेरांकी आकर्शीत करूंक शकता. बरें न्हेसचें म्हळ्यार म्हाका पसंद, पूण म्हज्या न्हेसणाक जायतो दोडू विपारता म्हूण तुमी चिंती नाकात. बरेंकर न्हेसल्ल्यांत कितें वायट? एक स्त्री बरेंकर न्हेसल्यार ती आकर्शीत दिसता न्ही गे. हांव म्हाका जाय जाल्या कडेन एकलींच येता. जिबाळ्या बायलांची म्हाका भिरांत ना आनी दादल्यांची हांव पर्वा करिना. देखूनच म्हाका बायलांच्या की चड दादलेच वळखतात. फाटल्यान खबरो करतात ती करून दीत. तांच्या पातकांक तिनस शिक्षा भोगतली. हांव सामारियाच्या शिकार हळ्ळेंतली, देखून म्हाका सर्वां सामारियाची स्त्री म्हणूनच वळखतात. जुदेव लोक ते देवाचे मनीस म्हणून लेखतात. तांकां जर देवान रचला तर आमकांय रचला न्ही. आमी तांच्या वडपणाक कांय गुमान दिना. जुदेवांनी आमकां केदाळे हल्क करचें आसा, पूण आमी तांकां तशें करिना. पूण आमी तांची बिरमत पावता. हांव एक सामारियागार म्हूण सांगूंक म्हाका भोव चड अभिमान भोगता. जुदेव आमकां अशुद्ध म्हूण सांगतात. तो तांचो समस्या, आमी कांय तांकां पर्वा करिना. म्हाका जाय तशें हांव करता. हाका तांची परवणगी गरज ना. तुमकां म्हजे विशीं जुदेवांनी बरें सांगच्या की वायटच सांगलां म्हणून म्हाका कळीत आसा. असल्यो गजाली सांगून तुमचें मन विरार करूंक म्हाका मोन ना. हाच्या की बऱ्यो गजाली सांगूंक म्हाका मोन आसा. एक दीस घरा उदक नातिल्लें. सूर्यो तकलेर आसुल्लो. देखून उदक हाडूंक म्हूण हांव बाय लागीं गेली. दनपारांच्या वेळार उदक काडूंक म्हूण बाय लागीं चड जाणां आसनासलीं. तें हांव जाणा आसलीं. म्हज्या नशिबान थंयसर कोणीय नासली. पूण बाय लागीं पावतना एकलो तरणाटो बांयच्या काट्यार बसून आसुल्लो दिसलो. तो पुरासाणेन आसले परी बगलें. म्हाका ताची वळख नातली,
कित्याक म्हळ्यार तो आमच्या हळ्ळेसो न्हय. हांव कोळसो देंवन उदक काडटाना तो म्हाकाच पळय लागलो. देखून हांव ताकाच पळय लागली. ताका तान लागली दिसता, देखून उदक दियांगी म्हूण चिंतलें हांवें. पूण मागीर चिंतलें जाय जाल्यार इसारतालो, देखून वगोस रावलें. म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी. हा, तूं एक सुदेव आनी हांव सामान्य घाल. तुवें म्हजे लागीं पिवंक उदक मागचें म्हळ्यार कशें? देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक उदक विचारता तो कोण म्हूण तूं समजल्ली तर तूंच ताचे लागीं उदक मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. सायबा, तुज्या लागीं कोणसो ना आनी ही बांय मस्त गूंड आसा. पूण तुवें झरीचें उदक दिवचें जाल्यार कशें? ही बांय आमच्या पुर्वज जाकोबान दिल्ली आनी ताच्या भुरग्यां बाळांनी गोरवांनी ह्याच बांयचें उदक पियेल्लें. असल्या पुर्वजां प्रास तूं व्हरतो गी कितें? हें उदक पियेता तो हर एकलो परतून ताणेता. पूण हांव दिता तें उदक कोण पियेता तो केदीच ताणें वचूना. हांव दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासलीक जिविताक वाडून वळटलें. सायबा, तर म्हाका तें उदक दी, तोवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक हाडूंक हांगा येवची गरजी पडची ना. सायबा, तें उदक म्हाका दी. वस आनी तुज्या घोवाक आपोवन हाड. म्हाका घोव ना. तुका घोव ना म्हणजे सारकें. तुका येदोळस 5 जाले आनी आतां तुज्या घरा आसा तो तुजो घोव न्हय. सायबा, तूं एक प्रवादी तशें म्हाका भोगता. आमचे पुर्वजो ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करताले. पूण तुमी जुदेव जेरुसलेमान मात्र देवाक आराधन करी जे म्हूण सांगतात. म्हजें उतार सत्वान बाये. ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आसल्याक आराधन करतात पूण आमी जाणा आसल्याक आराधन करता. कारण सोडून येवची जुदेव लोक आतां. पूण आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्म देखून ताका आराधन करतल्यानी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूंक जाय. ख्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येतस सक्कळ संगती आमकां तो सांगतलो. हांवच तो तुजे लागीं उलयता. तूं येदोळ म्हणसर हांव चिंतली हांवच आकर्शीत म्हणून. पूण आतां ताणें म्हाका ताचे ते आकर्शीत केलें आनी तें खरें जावन आसा. ताच्या उतरांनी आत्मीक जर वाडली. ताचो ताळो म्हाका संगीत जालो. जुदेवांनी आमकां अशुद्ध म्हूण लेखिल्लें पूण ताणें म्हाका शुद्ध केलें. जागो आनी तेंपल आमकां देवातें उबारिना. आमचें काळीज जर तर देवातावन पयस आसा जाल्यार तेंपलाची सोबाई आनी दोंगराची उबाराय व्यर्थ. ताणें म्हजे तें दैवीक जर वाळाशी केली. सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक शिकोवन दिली. तोवळ तो मेस्सिया म्हूण म्हाका समजलें. हांवें मेस्सियाक सोदून काडलें. हांव ताका भेटली आनी तो म्हजे लागीं उलयो. हांव म्हज्या हळ्ळेक पाटी वचून हर एकल्याच्या घरा गेली. थोडीं कामार आसलीं, थोडीं जेवतालीं, थोडीं न्हीद काडटालीं. पूण हांवें हें खंयचेंय गमान करूं ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां मेस्सिया मेळ्ळा आनी हिस्स बरी खबर हांव सगळ्यांक सांगून गेली. ताणें म्हज्या जिणेची काणी सांगली. तो निजायकी मेस्सिया आनी ही संतोशाची खबर हांव सगळ्यांनी गाजोवन गेली. हळ्ळेचे सबार जण म्हजे सांगाता मेळ्ळे आनी आमी ताका सोदून बाय लागीं गेल्या. येदोळसो ताचे भोंवती सबार लोक एकठांय जालो आनी नजरेचो जेजू म्हणून ताका वळखलो आनी ताका आयकूंक तो तयार जालो. थोड्यांनी ताका परिक्षा करूंक सबार सवालां घालीं
आणि ताची जाप ऐकून ते विस्मीत पावले आणि तो मेस्सिया म्हणून पातयेले. ताणें बांयच्या काट्यार बसून सर्गींची सतां आमकां शिकयली आणि ताच्या उतरांनी आमी सुमेस्त दादोशी जाल्या. उपरांत जेजू गलिलेया गेलो. ताचे शिकोवन आयकल्लो लोक ताका सतमनलो आनी दादोशी जालो. त्या दिसातावन जेजू गलिलेयांतावन जेरुसलेमाक येताना आमच्या घरा सैरो जावन येतालो, आमगेर रावतालो, जेवतालो. हें पळोवन म्हाका दादोशी भोगतालें. जेजूक मुजेर वट्टो मोग आसलो. ताणें केदाळे आमगेर आयल्यार सांगचें आसलें, हांव संवसाराचो उजवाड आनी तूं एक ल्हान उजवाड. देखून पोतिना तुवें हेरांकी सर्गीच्या उजवाडाक सोमकोंक कुमो करूंक जाय. ताची उतरां म्हज्या जिविताची सुत्रां जालीं. म्हजें भें पयस धांवलें आनी हांव ताच्या उजवाडाचो दिवो जालीं. ताच्या भेटेन हांव बदल्ली, म्हजी जिणी प्रकाशली. म्हजी आदली जिणी लोक विसारलो आनी हांव ताची स्त्री आपोस्तल जाली. जुदेवांनी आमकां समारिया घरांक कशें हल्क केल्लें तशेंच जेजूकी हल्क केल्लें. तो फटकिरो प्रवादी देवनिंदा उलयता म्हणून अपराध मांडून पिलाता काल ताका कुरसायलें. पूण तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी आपूण मेस्सिया म्हणून ताणें रुजवात दिली. जेजूक हांव लागशिल्ल्यान वळखता जाल्ल्यान जुदेवांनी म्हजी जिणी भोव कश्टार घाली. देखून हांव म्हज्या भुरग्यां आनी 5 भयणी संगी उत्तर आफ्रिका गेली. थंयसर हांवें जायत्या लोकांक क्रिस्ताची शुभ वार्ता वांटली आनी जायत्यांक भावार्थी केलें. थंयसर तवळ रोमी सरकाराचें राज्य चलतलें. रोमी चक्रवर्ती निरो अधिकाराक आयिल्लोच तांणी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक धोगधूंक सुरू केलें. पूण हांवें म्हजें मिसांव मुंदारिलें. हें पळोवन म्हाका कार्तेजान कैद केलें आनी आमची जट्टी करूंक रोमाक व्हेलें. ताणें आमची तनकी केली आनी आमी क्रिस्तांव भावार्थ सांडूंक आमकां थरावळ शिक्षा दिली. आमच्या हाताच्या बोटांक लोगडाच्या सरळांनी मारलें. आमकां कितेंच जालें ना. आनी हें पळोवन निरोक मस्त राग आयलो. देखून ताणें आमचे दोळे कोंकून आमकां काळोखाच्या कुडांत पिछार केलें. पूण थंयसर आमची भलायकी बरी जाली आनी आमी शिपायांक क्रिस्ताची बरी कबाट परगटली आनी ते क्रिस्तांव जाले. हें आयकून निरो कुबाळ्ळो आनी ताणें आमकां कुर्सार मारलें. चवथ्या दिसा आमी मेल्यावंगी जिवंत आसावंगी म्हणून पळोवंक ताणें शिपायांक धाडलें आनी आमी जिवंत आसले पळोवन तो सगळो पिसांतूर जालो. ताणें धाडिल्ले शिपाई कुड्डे जाले. आमी कुर्सातावन देवल्या आनी सलतेस रावले. आमी कुड्डे जाल्ल्या शिपायां खातीर जेजू लागीं मागलें आनी ताणें तांचे दोळे आनी काळीज उगडलें आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलो. हें आयकल्लो निरो मस्त रागान पेटलो आनी ताणें आमची कात काडून आमकां दग दिलें. पूण आमी आमचो भावार्थ दोंडळूंक ना. हें आयकल्लो निरो निराशी जालो आनी ताणें आमकां एक गूंड बांयत उडयलें आनी त्या बांयत सोमी आमकां दिश्टी पडलो. ताणें आमकां बुजयलें. आमचे आत्मे संतोसले आनी अशें आमचें ह्या संवसारी पैण अंत जालें. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू वरवीं म्हाका एक नवें जिवीत मेळ्ळें. म्हज्या आत्म्यांत नवी झर वाडली. ती झर म्हज्या माटतीरपणांत संपूर्ण जाली. जेजू आमचो मेस्सिया, आमच्या जिविताचो आल्फा आनी ओमेगा. ताचीच राजवटकी, पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनात. आमेन.